इंडिया ब्लॉक आणि इंडिया अलायन्स आणि आमचो भारत देश सर्वप्रथम, आमचे गोय सर्वप्रथम आणि भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी हरोवपाचो आणि गोंयकारांक एकठांयवपाचो हो उद्देश समोर दवरून आज एक व्हडलो डिसिजन आमी घेतला। तो म्हणजे इंडिया ब्लॉका अंडर, इंडिया अलायन्सा अंडर गोंयची दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण, नॉर्थ अँड साउथ गोवा जे गोयचे लोकसभेचे सीट आसा ते दोन्ही सीट आमी ठरयला की काँग्रेस पक्षाक दितले। काँग्रेस पक्ष अंडर इंडिया अलायन्स ही दोन्ही सीट लढतले आणि आमी आणि काँग्रेस म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष एकत्रित राहून हे इलेक्शन फॉर ऑल पर्पजेस इन्क्लुडिंग बूथ मॅनेजमेंट टू गेटिंग टू द पीपल वी विल बी डुईंग दिस टुगेदर। आणि आज खूप खोस बघता की this decision has been arrived at by considering the entire central leadership, the local leadership, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे हांगचे जे फुडारी, काँग्रेसचे जे मिडलाईन आसा आणि आमचे जे लिडर्स आसात आणि एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला। आम्ही हे डिसिजन गुजरात, पंजाब, दिल्ली आणि आसाम आणि वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशी डिसिजनां घेतल्या जी एकठांय इलेक्शनां लढोवन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसा तांकां हरोवपाचो जो आमचो हेतू आसा तो लक्षांत दवरून हे डिसिजन घेतला। तेन्ना वी वॉन्टेड टू अनाउन्स दिस टुगेदर आणि म्हाका खोस भोगता की काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्षय आज म्हजे बरोबर आसा वेन आय एम मेकिंग दिस डिसिजन नोन टू ऑल ऑफ यू। गोयचे सेंटिमेंट कितें आसा हें हांवें म्हज्या पक्षाक सांगिल्लें आनी हाचेर खूब डेलिब्रेशन जालें, डिस्कशनां जालें आनी अल्टिमेटली एक कन्सेन्सस डिसिजन जालें गोयच्या हिताक लागून। सो आम आदमी पक्षाचे आनी तांचे सर्व कार्यकर्त्यांचे हांव धन्यवाद करता की तांणी लोकसभेक दोनूय सिटांक लढपाक काँग्रेस पक्षाक आदार करपाचें तांणी डिसिजन घेतला। त्याच बरोबर हांव जे बाकीचे जे पक्ष आसात जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरोधान जे लढटात, जांकां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकाराक घरात हाडपाक जाय, त्याही पक्षांक हांव आज तुमच्या मार्फत उलो मारता की आज खंय तरी इंडिया अलायन्स ब्लॉक ह्या देशान ह्या भाजप सरकाराक हरोवपाक मुखार सरल्यात। सो म्हाका दिसता इतर पक्ष जे ह्या बीजेपी पक्षा विरुद्ध उलयतात किंवा जे विरोधी तांकां हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, म्हाका दिसता तांणी एकत्र येवचे, हातभार लावचे आणि गोंयची जनता जी आज पीडित आसा या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचेर म्हाका दिसता तांणी हातभार लावून इट हॅज टू बी अ युनायटेड फायट। म्हाका दिसता सगळे जे विरोधी पक्ष जे आसात तांचो आवाज एक जावपाक जाय। आम्ही जे डिसिजन आज घेतला ते इंडिया अलायन्स ब्लॉकाच्या हितान घेतला। आम्ही जे आज डिसिजन घेतला ते भारत देशाच्या जो आमचो देश आसा ताच्या हितान घेतला आणि आम्ही आमचो जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो तांकांय वेंझिबा ताकाय आम्ही समजायला आणि प्रश्न हो आशिल्लो की कांय डिसिजनां केन्ना केन्ना कठोर घेवची पडटा, पण ती कठोर डिसिजनां अशा खातीर घेवची पडटा की अलायन्साचो जो धर्म आसा ताका अनुसरून घेवची पडटा आणि हे डिसिजन इवन दो it is a little stronger decision vis-a-vis Aam Aadmi Party is concerned, maybe a little disappointing for our Aam Aadmi Party volunteers and some of the leaders also, पण हातून जे डिसिजन घेतला ते इंडिया अलायन्साच्या ब्लॉका खातीर घेतला। अशेच तरेन आमी डिसिजन घेवपाक कारण म्हळ्यार की कांय दुसरे स्टेट आसा वेर आम आदमी पार्टी हॅज सिटींग एमपीज और आम आदमी पार्टी हॅज स्ट्रॉंगर बेस, थंय काँग्रेस पक्षान आपलो जागो सोडला। सो हे डिसिजन गोंयान घेतला, तांचो थंय सिटींग एमपी आशिल्लो साऊथ गोवा, तसेच तांणी आमकां थंय ज्या जाग्यार तांणी सिटां सोडल्या थंय तांणी आमकां सांगला की आमी थंय कॅन्डिडेट्स घालचे ना आणि इट इज एब्सोल्युटली अ सीट शेअरिंग अरेंजमेंट नॅशनली इम्पॉर्टंट फॉर द इम्पॉर्टन्स ऑफ इंडिया ब्लॉक अँड इंडिया अलायन्स अँड टू डिफीट करप्ट बीजेपी। सो हे डिसिजन जे आसा is going to help India Alliance look and we are going to work together। आम्ही आमच्या व्हॉलंटियर्सांकय सांगले, आम्ही काँग्रेस पक्षाकडे सांगला की ज्या जाग्यार आम्ही आमचे एमएलए आसा, आमचे बूथ मॅनेजमेंट आसा, आमचे जे लोक आसा ते बरोबर काम करचे पडटले आणि काम केल्यारच हे एकत्रितपणे जातले। वेंझी प्रत्येक डिसिजन मेकिंगान वेंझी वॉज अ पार्ट of every decision making, so it was an internal matter between Aam Aadmi Party and India Bloc Alliance। I think some things are going to remain as far as alliance talks are concerned, so nobody is hurt here, nobody is disappointed here as far as this decision is concerned.
This decision is for the well-being of India bloc. This decision is for well-being of India alliance. आणि आमचो हेतू आसतलो की नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा जे सीट आसा ते कशे तरेन मॅक्सिमम वोट्स घेवन आमी इंडिया अलायन्साचे जे उमेदवार आसा तांकां जिखून हाडटले. सो तो प्रयत्न आसतलो आणि त्या निमतान आमी काम सुरू करतले आणि केलाय. आमी जे अजून पर्यंत काम केला, वी विल मर्ज आवर वर्क विथ काँग्रेस पार्टी. टुगेदर वी आर गोइंग टू विन बोथ द सीट्स. दोनूय सिटां आमी जिखतले म्हण ह्या फावट. म्हाका दिसता आम आदमी पक्षाचो साथ मेळून म्हाका दिसता आतां एक क्लियर मेसेज गेल्ली आसा की ह्या फावट येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक इट वील बी अ कलेक्टिव्ह एफर्ट ऑफ ऑल द ओपोजिशन. आणि म्हजी परत एकदा विनंती आहे हे बाकीचे कोण आहा पळय तांणी आमचे बरोबर येवचें आणि बीजेपीक डिफीट करपाक आमकां हातभार लावचो. बाकीचे म्हणजे कोण, म्हणजे स्पेसिफिक पार्टी? बाकीचे ज्यो पार्ट्यो आसतल्यो, रेव्होल्युशनरी गोवन आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतलो, मगो पक्ष आसतलो, आणि कोण UGDP आसत, कोण 3 इंडिपेंडंट MLA आहा तांकां हांव उलो मारता. रेजिनाल्ड आसा, तुगेलो आंतोन वाज आसा, डॉक्टर शेट्ये आहा. तुम्ही आता असेंब्लीन पळयला की डॉक्टर शेट्ये तो सामको म्हणल्यार काळजांतल्यान उलयता, लोकांचे प्रश्न मांडटा, बिकॉज ही इज नॉट सॅटिस्फायड with the working of BJP. So I think all these people who had gone to the voters asking votes to defeat BJP, म्हाका तांणी आता सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाची गरज. Importance is of Vijay. Vijay Sardesha also plays an important role in South Goa. So how do you look at both these factors when you talk दोन्ही आम्ही म्हटलं? आणि आता फर्स्ट स्टेप इज दॅट टुडे वी हॅव डिक्लेअर्ड that Aam Aadmi and Congress has declared that Congress is going to fight both the seats. Okay. Now the second step is whoever are there in opposition, other MLAs, we will approach them. We will approach them in coming days and we will seek their support. दोन अमित आणि एक विजय मिळून विजयी करतले आम्ही सगळे. जर म्हाका कॅटलिस्ट जावचो पडलो to get everything sorted, we will do it. Why not? See, political parties जो आसा, कोणाक डाउट आसपाक जायना की गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे आसा ताका बीजेपी बद्दल मोग आसा काय ना हांचे आन्सर हांव दिवपाक शकना. पण गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो जो एक उद्देश आसा आणि आमी ते असेंब्लीनी पळयला की ही इज ऑल्सो फायटिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. क्वेश्चन इज वी विल सी रे. आता इतल्या बेगीन उलोवन कितें आसा, काँग्रेस ऑल्सो विल आसा. सो वन्स वी विल सिट विथ हिम, विल डिस्कस. That is his personal opinion. Now, regarding coming to your candidate, I think winnability and loyalty, these are going to be the important factors in deciding the ticket. Loyalty main important factors. I mean, both winnability also is important. गोयकार हातीन झाडू घेऊन भ्रष्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर उडयले.